the purpose of today's This is part of the inspection of the committee set up by Honorable High Court of Goa to inspect each and every panchayat and see the status of waste management and completions of MRF, the status of MRF. So we came, this is one of the panchayat in this taluka where there are 10 panchayats. So it is nice to see that MRF has been set up in Sankhwade. And how is the progress? How you expect things? No, things has to further improve. First of all, what is set up has to be maintained properly over a period of time, and further things will be required by as we discussed. So I'm sure things will be better. जेन्ना सकल पंचायतीचे आतां न्यू सरपंचाचें इलेक्शन जालें आनी तेन्ना जेन्नाच्यान हांवें खुर्चेर बसलो मेन हांव पळयतालें कितें आमचे सेक्रेटरी आसूं न्ही केन्ना येता चडशें करून केन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लोक येयल्ले तेंचें इन्स्पेक्शन आसा हायकोर्टाचे कोण येयला तेंचें इन्स्पेक्शन म्हळ्यार हितून दाखयता की आमचे मेन इशू कितें हांवें सेक्रेटरी विचारलें सेक्रेटरी सांगपा लागलो फकत हे जे येता पळय हायकोर्टाचे येता नाल्यार पोल्युशन फकत आमचे गार्बेजीचे व्हडले इशू आनी तेका लागून कितें दिसता सेक्रेटरी बाकी कामां लागून आमकां अवेलेबिलिटी ना तेका तेच्या फाटल्यान पडटा आनी मेन इशू कित्याक लागून जाता ते गार्बेजीक लागून आनी गार्बेजीचे इशू लास्ट टायम जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो तेन्ना सुद्दां पयले गार्बेजीचे व्हडले एक इशू आशिल्ले मागीर ते आमी सॉल्व करपाक ट्राय करताले ऑलमोस्ट आमी केल्ले ऑलमोस्ट सगळे सारके लायनीन बसयला तेन्ना कोवीड येयला कोविडा लागून मागीर परत आनी पंचायतीन कशें तरी इशू जाले हांव सरपंच आसुना 1.5 वर्स भायर सरलो आतां परत म्हाका सगळे मेंबर्सान सगळे मेंबर्स एक जावन म्हाका परत सरपंच केला ओके सरपंच केले तर तरी पण एक गार्बेज इशू हांवें जेन्ना गांवांत आमच्या पयला सांगवाल गांवांत इतले व्हडले इशू आशिल्ले आनी म्हाकाय बरो दिसना कितें परत इतले रिचेस्ट पंचायत सेकेंड रिचेस्ट पंचायत इन गोवा आनी आमचे गार्बेजीचे इशू आहा तेन्ना म्हळ्यार तेजे पयलींच आमचे MRF प्लांट ओपनिंग जाल्ले पूण ते फुल्ली जावना पार्शली जाल्ले म्हळ्यार ओन्ली फॉर ड्राय वेस्ट हँडलींग ते आनी ते वेट गार्बेज जे आहा ते चालू जावपाचे इवन कॉन्ट्रॅक्टर आमी विचारलेले म्हणजे थोड्या दिसान जातले बाय दिसमान जावपाचे आनी ते सुद्दां आमचे पंचायत मिनिस्टर आमकां सांगलें की बेगीनचे ते हेका लागून गार्बेजीचे जे इशू आहा सॉल्व करपा लागून तोय आमकां हेल्प करतलो आनी आमचे MLA आमकां हेल्प करतलो पण तेन्ना आमी तरी पण तेजे उपरांत आमी एक आमचे सगळे पंच मेंबर बसून आमी एक डिसिजन घेतलें की आमी गार्बेजीचेर कितें करुया गार्बेज इशू आमच्या गांवांत एक व्हडलो इशू आहा सॉल्व करपाकूच जाय तेन्ना आमचे मदीं एक म्हाजो एक फ्रेंडूय आसतलो बरोसो एक तो नवीन जा म्हणून तोय तेका आमी चेअर दिले तेका हेजे इन्चार्ज केले आनी बाकी आमी सगळे पंच मेंबर्स एक जावन सरपंच सगळे एक जावन आमी हे गार्बेजीचे इशू सॉल्व करया म्हणून प्लॅन केला ते हिशोबान प्रॉब्लम जाल्ले तेन्ना जेन्ना आमी सॉल्व केले आमी डिसिजन घेवपाक बसले तेन्ना मिटींग केले तेन्ना आमकां कळोन येयलें की आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द विलेज बिकॉज तो कितें करतालो गार्बेज हाडटालो आनी दुसऱ्या विलेजीचे हाडटालो आनी खंयच्यान आपले स्वार्थाक लागून तो हाडटालो आनी आपल्या इन्कमा लागून तो करतालो ही वॉज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द विलेज ऑफ सांकवाल तेका लागून आमी आमकां तें कळोन येलें की बिकॉज आमी तेका मॉनिटर करताले आनी ऑलरेडी ही वॉज ब्लॅकलिस्टेड बाय एवरीवेर इवन विडियोन सुद्दां तेका सांगलेलें तो ब्लॅकलिस्टेड आतां घेयना आमी तेका हें करूंकूच अंडर द पंचायत आमी जेन्ना हांवें इंचार्ज चार्ज घेतला तेन्ना तेका ब्लॅकलिस्ट केला आनी तो आमच्या पंचायतीन नाच आनी तेका लागून आमी आमकां तें कळोन येलें की बिकॉज आमी तेका मॉनिटर करताले आनी ऑलरेडी ही वॉज ब्लॅकलिस्टेड बाय एवरीवेर इवन विडियोन सुद्दां तेका सांगलेलें तो ब्लॅकलिस्टेड आतां घेयना आमी तेका हें करूंकूच अंडर द पंचायत आमी जेन्ना हांवें इंचार्ज चार्ज घेतला तेन्ना तेका ब्लॅकलिस्ट केला आनी तो आमच्या पंचायतीन नाच आनी तेजे उपरांत आमी एक बरोसो एक यूथ आमकां एक यंग भुरगो मेळ्ळो कितें वॉज तो येयलो आमकां एप्रोच जालो की ही कॅन हँडल द गार्बेज इशू मागीर तेंच्या वांगडा आमी बसलो आनी एटलीस्ट जाल्या 3-4 डेज बी स्टार्ट जाल्ल्या की तांणी आतां स्टार्ट केल्ल्या गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर आमी तेका आतां मेन इशू म्हळ्यार तेका आमी स्टार्टींग दिलें की जे ब्लॅक स्पॉट आहा ब्लॅक स्पॉट गांवांत कितले ब्लॅक स्पॉट ते क्लियर करपाचे आनी ते सुद्दां हांवें सांगलें कितें तूं एक काम कर पंचायतीचे पयशे घेयनाका आय वील पे फॉर दॅट फ्रॉम माय पॉकेट हांव तेका म्हागे पॉकेटांतल्यान तेका पयशे दितले ब्लॅक स्पॉट सगळे क्लियर कर कितें एक डिसिजन घेवपाक जाता रेजोल्युशन घे मागीर पंचायतीचे फंड काडप इट्स व्हेरी टफ मागीर फाल्यां कोणी ऑब्जेक्शन थंय नाका तेका लागून हांव स्वता ओन रिस्क घेतला की हांव पयशे दिता तुमकां बस यू क्लियर ऑल द ब्लॅक स्पॉट सो बिकॉज एन इज कॉपरेटींग विथ अस दॅट पर्सन इज कॉपरेटींग विथ एन इज अ गूड पर्सन बरो भुरगो यूथ आमचे भशेन यूथ इज रेडी टू सीट विथ अस इफ इज अटेंडिंग ऑल द मिटींग तो इज रेडी टू डू एनी स्टार्टेड ऑल एवरीथिंग इन प्रॉपर वे प्रॉपर चॅनलान वयता आतां आमी वी आर मॉनिटरींग हिम आनी तेका आमी एक दिल्ले टायम लिमीट दिले 1 वीक टायम सो इज डुईंग अ गूड जॉब तेजे उपरांत सेकेंड थींग हांव लोकां कडेन मागता
ते सांकवाल गांवान आनी जे लोक रावतात मोस्ट ऑफ पीपल इन जवाहर नगर एरिया तांकां लोकां कडेन मागता की ते गार्बेज हे जे इशू सॉल्व कर तुमचे आमकां सपोर्ट जाय मेन म्हणल्यार कशें सपोर्ट जाय म्हणल्यार गार्बेज सेग्रिगेशन करपाक जाय हॅव टू सेग्रिगेट द गार्बेज वेट एज वेल एज ड्राय सेपरेट केल्यारूच ते गार्बेज व्हरपा जातलें कित्याक ते गार्बेज जे उबारता ते आमचे भाशेन मनीसूच ते इवन दे आर ह्युमन बिंग्स ओके ते काम करपाक वेरी इज नॉट सो इजी इट्स वेरी टफ जॉब सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळे लोकां कडेन की हे गार्बेज जे प्रॉब्लम सॉल्व करपा लागून आमी जे आमचे टीम मेंबर जे टीम फुडें सरलेले आमकां तुमचे सपोर्ट जाय गांवाचे सपोर्ट जाय लोकांचे सगळ्यांक सपोर्ट जाय तेन्ना ते हे जे इशू आहा गार्बेज व्हडले इशू आहा गांवाचे प्रॉब्लम सॉल्व जाता आनी सेकेंड थींग बाय 31st आमी एक प्लॅन घेतला की आमी एक डिसिजन घेतला की बाय 31st ऑफ डिसेंबर आमी फूल सांकवाल विलेज गार्बेज फ्री मीन्स इट वील बी अ मिशन लायक गार्बेज फ्री मिशन ऑफ सांकवाल विलेज एंड वी वील प्रूव इट एंड वी हॅव टू डू इट आनी ताका लागून हांव लोकां कडेन सगळे सांकवाल विलेजीन जे लोक आसतात तेंच्या लोकां कडेन थ्रू मिडिया हांव तांकां सांगपाक पळयता की हे मिशन आमकां कंप्लीट करपाक सक्सेस करपाक तुमकां लागून आमी करता वी आर डुईंग इट एज अ पंच इलेक्टेड मेंबर्स वी आर डुईंग एंड वी वॉन्ट टू डू समथींग फॉर द विलेज आमकां सगळ्या लोकांचे सपोर्ट जाय प्लीज हेल्प अस इन डुईंग दीस एंड डुईंग दीस मिशन कंप्लीट ते झालं म्हणजे शेड घालून ते बिल असं तीच म्हणतात ती डिसमेंटल केली असते हँग झाली कलेक्ट प्रॉपर्ली